सगले जावूय व्हरतो तांव थोडा तेंपान भेटल्याव सांजू हांवचे फेस म्हणून आमी मावड्या आयल्याव माथ्यारी कोपेलां घालून उदक नांग भायर सोल्ल्याव आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोंकूय पावल्याव सांजाव सांजाव हांव घुमता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या पोरमोणे उदक नाताव बांयचे खोडे गाण फेरये आमचे मावडीचे 15 दीस आलचे न्हू हांगाचे बरें आमी घेवचे दोळा आतां सांजाव व्हरुया मागीर ते पोवचे सांजाव सांजाव हांव घुमता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना तुका जाय दिसलो गे चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना जावूय आमी फेस्ताक आयल्या म्हूण वाड्यान बोबाव पडला म्हज्या सासू पायन तीन कौशे सोरो हाडला 3 कुडवाची सान्नां गेल्यात आनी दोर मारला शेजारच्या कुसुमानान पुणूस धाडला सांजाव सांजाव हांव घुमता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना
Sopra mi sotto, uno mi sotto, oh aria, sopra tu c'è.
celebration of St. John the Baptist Feast, which we do in Goa, and especially in Balpo, as I have already put up the videos in my home place with wonderful Kopela. And here you can see those wonderful Kopela. Right now, I'm standing here. I've come all the way from Swindon to do the coverage of this, as well as to take part in the dance as a guest, as well as someone who promotes these things that wants to hear. Right now we have George. We have Mr. George here, who is the one who conducts the whole program, and I would like to ask him just 2 questions before we start, and they'll start, and there will be no time to ask this. So, Mr. George, you're welcome to the website He's Going Out, and Thank you. my My pleasure to be here. I've been doing a lot of Novartis and other things, and can you tell me what was the motive that you all got in starting this function? Well, the motive to keep this function going is to keep the Goan tradition alive and to keep the Goan tradition and Goan the concrete language and the Goan tradition of all the people, especially the children who are growing up here, they don't know the Goan tradition. So we want to celebrate this St. John and keep the tradition. So you all have all come unitedly together and form us doing this function in Reading. Yes. Again, another function is going on Swindon, but at the same time, it's a wonderful place. From what I've seen, it's all wonderfully done. Now, apart from this, what is your idea in getting this function known everywhere, like in a particular field, while really celebrating it from the heart? We like to show that every Goan that we should keep our tradition. Wherever we are, in Goa, it might be in other parts of the world, like at present we are here in Reading in England, but we are trying to keep it alive. We're trying to keep show our children every Goans to see that the Goans are still alive. It's a tradition that we used to do in Goa. That's very wonderful to hear from you, and I think now you're already getting this. I'm sure that in future you'll move like to the same thing. I don't want to take much of your time. Thank you so much. I'm sure this program will be spread, and I'm going to promote it. Very happy. Everybody else. What you have got specialty here? Especially we have the Goan brass band here with us, with Anthony, Joe, and
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Competition. This is the competition of the crowns they are wearing of flowers. The participants are standing right in front of us here, and then they will be judged, and the best copel or the crown of flowers will get the first prize.
It's time to eat food now. The warm traditional food. I now request you to rise up to sing this performance. I request Margaret to come forward and sing the performance. Can you stand up, please? Request Margaret. Changing Margaret to be Bapaचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा, या दिसापासून आम्ही तुका घेवन आसता. आयज व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस नेटिविटी. जेन्ना बापान जॉन बाप्तिस्ताक विचून काडलो बापाची वाट भायर करून. सोडवंडाराची वाट सोडवून आमकां मनशान दिवंक. खरीच ही कुशालकाय आनी हे कुशालकायेन आमी हो वेळ सारलो. आनी हे कुशालकायेच्या समयार आमी हें केरीत जेवण तयार केलां आमची परंपरा मनान धरून. तर बापा, हेच कुशालकायेन आमची सदांच खालसा कुशाल कर. एकामेका सोबी आमचो मोग आनी संबोध वाडय आनी जेजूच्या पावलांनी आमी चलून त्याच वावरतान आमी वाडून शिकोवन. तर जेजून शिकयलेले बापाक वाखाणूंक त्या मागण्यान आमी बापाक येद्या वेळार दवरया. म्हणून आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक वचयता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां आतांनी पळोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरये, कृपेन बदले सर्वेस्कोर जेताय आसा नुस्तेऱ्यांमध्ये सदो आनी सदैव जावं जेजू. भगियंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा, ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालून आमकां सगळ्यांक एक जेवण कुडीचे तशें आत्म्याचेर वाड जावंक आमकां आदार दी. बापाचे, पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी सगले जावूय व्हडतो तांव, थोडा तेंपान भेटल्या.
सांजुवांचे पेस म्हणून आमी मावड्या आयल्या माथ्यारी कोपेलां घालून उदक नांग भायर सोल्ल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोंकूय पावल्या सांजवां गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या पोरमोणे उदक नाका बांयचे खोडे गाण पेटये आमचे मावडीचे 15 दीस आलचे न्हू हांगाचे बरें आमी घेवचे दोळा सांजांव व्हरया मागीर ते पोवचे सांजांव गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना तुका जाय दिसलो गे चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना जावूय आमी फेस्तां कायल्या म्हूण वाड्यान बोबाव पडला म्हज्या सासू पायन 3 कवशे सोरो हाडला 3 कुडवाची सान्नां गेल्यात आमी दुकोर मारला शेजारच्या कुसुमानान पुणूस धाडला सांजेवांव गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना आमी सगले जावूय व्हडतो तांव थोडा तेंपान भेटल्या सांजुवांचे पेस म्हणून आमी मावड्या आयल्या माथ्यारी कोपेलां घालून उदक नांग भायर सोल्ल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोंकूय पावल्या सांजवांव गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या पोरमोणे उदक नाका बांयचे खोडे गाण पेटये आमचे मावडीचे 15 दीस आलचे न्हू हांगाचे बरें आमी घेवचे दोळा सांजांव व्हरया मागीर ते पोवचे सांजांव गुंता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना तुका जाय दिसलो गे
उस्ताल रे पिये रे तुई लागे रे पाल्या काय मेवना उतली फेस्ता वर्षा की जाम दोन पावटी येना जाऊय आम्ही फेस्ता कायल्या म्हूण वाड्यान बोबाव पडला मोज्या सासू पायन दिन कौशे सोरो